19व्या शतकांत शिक्षण हेच परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आसा ह्या नदरेंतल्यान दिवो लावन उजवाडाचो मार्ग दाखोवन बायलांची उर्बा वाडोवपी तशेंच काळखांतल्यान उजवाडा लागीं व्हरपी एक क्रांतीची ज्योत म्हळ्यारच सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले हांचो जल्म 3 जानेवारी 1831 वर्सा महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यातल्या नायगाव ह्या गावात जाल्लो. तांच्या बापायचें नांव खंडोबा सिंधूजी नेवसे पाटील आणि आवयचें नांव लक्ष्मीबाई पाटील आशिल्लें. त्या वेळार बायलांक समाजात मानाचें स्थान मेळनाशिल्लें. शिक्षणापासून आणि स्वातंत्र्यापासून पयस दवरून बायलांक परावलंबी आणि पारतंत्र्यान दवरताले. देखून ल्हानपणांत सावित्रीबाईचे शिक्षणा लागीं कांयच संबंध नाशिल्ले. 1840 वर्सा म्हळ्यार वयाच्या सुमार 9 वर्सांच्या पिरायेचेर तांचें लग्न 12 वर्साच्या ज्योतिबा फुले हांच्या लागीं जालें. महात्मा ज्योतिबा फुले स्वता एक महान विचारवंत, कार्यकर्ते, समाज सुधारक, लेखक, तत्वगिन्यानी, संपादक आणि क्रांतिकारक आशिल्ले. तांकां समाजाची सुदारणा करपाक जाय आशिल्ली. जर समाजाची सुदारणा करतले जाल्यार घरांतली प्रत्येक आवय ही शिक्षीत आसूंक जाय. आतां मेरेन भुरग्यांचेर संस्कार करपी, खऱ्या अर्थान समाज घडोवपी ही फकत आवयच आसा अशें तांचें मत आशिल्लें. देखून 1848 वर्सा तांणी चलयांची पयली शाळा उक्ती केली. ह्या कामाक हातभार लावपाक तांकां दुसऱ्याच्या मजतीची गरज आशिल्ली. सावित्रीबाई ही मुळा पासून शिक्षणा कडल्यान पयस आशिल्ल्यान तांकां वाचपाक बरोवपाक येनाशिल्लें. पूण तांकां शिकपाची खूब आवड आशिल्ली. देखून ज्योतिबा फुलेन तांकां वाचपाक आनी बरोवपाक शिकयलें. फुडें ह्याच सावित्रीबाईन फकत दलीत समाजांतलीच न्हय तर पुराय भारत देशांतली पयली शिक्षिका म्हूण पदवी मेळयली. त्या वेळार चलयांची अवस्था सामकी दयनीय आशिल्ली. तांकां बरोवपाक वाचपाक मेकळीक नाशिल्ली. तर ही पद्दत मोडपा खातीर सावित्रीबाई स्वता चलयांक शिकोवपा खातीर शाळेंत वताल्यो. पूण तांच्या खातीर हें सोंपें नाशिल्लें. तांकां ह्या कामा खातीर लोकां कडल्यान विरोधाचो फुडो करचो पडलो. तांच्यांनी लोकां कडल्यान फकत अपमानूच सहन करूंक ना, तर तांकां लोकांनी शेवटिल्ल्या फातरांचो मार लेगीत सहन करचो पडलो. इतलें आसूनय तिणें हार माननासतना महिला शिक्षण, सामाजीक कार्य आनी समाजाची उदरगत करपाचें काम चालूच दवरलें. तांच्या जिविताच्या काळांत तांणी स्त्री शिक्षणा बरोबरच विधवा अस्तुरींची वायट परिस्थिती पळोवन तांचें पुनर्लग्न म्हणल्यार दुसरें लग्न करपाक सुरू केलें. तशेंच तांच्या खातीर आश्रम बांदले. स्त्री बालहत्या बंद करपा खातीर तांच्यांनी नवजात भुरग्यां खातीर एक आश्रम उगडलें. पुण्यांत 18 महिला शाळा उगडल्यो. अनिश्चित गर्भधारणे खातीर जावपी बालहत्या बंद करपा खातीर बालहत्या प्रतिबंधक गृह बांदले. अशा वेळार तांकां जायते त्रास सोंसचे पडले. पूण सावित्रीबाई फुलेन केन्नाच फाटल्यान वळून पळयलें ना. तांच्या सामाजीक उदरगतीच्या कार्यांत काम करता आसतना ज्योतिबा फुलेन 24 सप्टेंबर 1873 वर्साक सत्यशोधक समाज नावाची संस्था स्थापन केली. हातूंत ज्योतिबा फुले स्वता अध्यक्ष आशिल्ले आनी सावित्रीबाई फुले महिला विभागाच्यो प्रमुख आशिल्ल्यो. ह्या संस्थेचें म्हत्वाचें उद्दिश्ट म्हळ्यार शूद्र आनी अत्यंत शूद्रांक उच्च जातीच्या शोषणापासून मुक्त करप. ज्योतिबाच्या ह्या कार्यांत सावित्रीबाईन मोलाचें योगदान दिल्लें आसा. ज्योतिबा फुलेन आयुष्यभर
खालच्यो जाती, अस्तुरी आणि दलितांच्या उदरगती खातीर काम केल्लें आसा. तांच्या ह्या कामात सावित्रीबाईचें खूब योगदान आसा. 28 नोव्हेंबर 1890 वर्साक महात्मा ज्योतिबा फुले हांच्या मरणा उपरांत सावित्रीबाई फुलेन ज्योतिबा फुलेच्या सामाजिक कार्याची अपूर्ण उरिल्लीं कामां पुराय केलीं. 1897 वर्साक पुण्यात एक भयानक प्लेग रोग पसरिल्लो. ह्या दुयेंतीची सेवा करता आसतना सावित्रीबाई फुले स्वता ह्या रोगाच्यो बळी पडल्यो आनी 10 मार्च 1897 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें. त्या काळांत ही सगळीं कामां करप इतलें सोंपें नाशिल्लें. समाजाचो इतलो तीव्र विरोध आनी अडचणी आसूनय अस्तुरेचें जिवीत तशेंच शिक्षण सुदारपा खातीर आनी रूढिवादी प्रथा मोडपाच्या म्हत्वपूर्ण योगदाना खातीर भारत देश सदांच सावित्रीबाई फुले हांचो उपकारी आसा. भारतांतली पयली स्त्री शिक्षिका, भारतीय समाज सुदारक, शिक्षण तज्ञ तशेंच कवयित्री आशिल्ली सावित्रीबाई फुले हांकां भारताची स्त्रीवादाची जननी मानतात. तर आयच्या ह्या दिसा स्त्री शिक्षणाची शिल्पकार सावित्रीबाई फुले हांकां तांच्या जयंती निमतान नमळायेची आर्गां.